प्रीतीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी दिसा वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मान्यवंत आग्नेलाचे स्फूर्तेन शुभ वर्तमानाचे खोडेगांत पोरगोटणार जावया हो जावन आसा ह्या दिसाचो विशय. जेजूच्या शिसांनी आसा थंयसरूच न्हय, पूण सुडसुडायेन वेगवेगळ्या मनशां सोरी शुभ वर्तमान पोरगोटूंक वचूंक जाय. पवित्र स्नानांत हें मिसांव आमकां फावो जालां आनी तिरावणे संस्कारांत आमकां यादनीक, प्रवादी आनी राय म्हूण मागल्यात. हें आमचें मुन्यारपण वळखून जेजून केलां तशें उतरान, कोरनेन आनी जिविताचे देखीन बरे खोबरेची नीज पोरगोटणारां आमी जावंक आमकां उलो. परिशोधीक वाट चलतना दुसऱ्या वरवीं पोरगोट जाल्ली बरी खबर आमी आयकूंक, तशेंच जिविताचे यात्रेंत बेट्टा तितल्यांकूय पोरवासो दितली काळजीदार संदेशकारां जावंक आमकां खेरीत आपोवणें आसा. नव्यान आमचो बावार्थ जागोवंक, बरे खोबरेची संदेशकारां जावंक अदीक नेटांत पावलां मारूंक मागुया. तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची इतेसावां हे पोरी. लग्ना दिसा देवाचें बेसांव मागता नोलन आनी मेलिसा फेर्नांडीस नावेली टावन. 25व्या लग्ना वर्सा पासत देवाक दिनवासता आनी आशिर्वाद मागता फ्रँकलिन आनी लिब्राता फेर्नांडीस चिकालीम. दिनवासनेचे मीस भेटयता डॅनियली कुदिनो नावेलीम. बरी भलायकी मागता कायतानो रामोस कलंगूट. दिनवासनीचे मीस भेटयता विनी डायस मेर्सेस. दिनवासता आनी लेविनो आग्नेलो डायस हाच्या जल्मा दिसा ताका बरी भलायकी मागता एशली डायस चिंचिनीम. मागलोले उपकार फावो जाल्यात म्हूण दिनवासता जो आनी लिओनिंदा पेरेरा. फामिलीक बरी भलायकी मागता फुलजेन्स रॉड्रिगीस कावेलोसी. ब्रेंडिना फिगेरा हाच्या जल्मा दिसा ताका बरी भलायकी मागता नातालिया रॉड्रिगीस. दिनवासता आनी जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता म्युरी जिना रॉड्रिगीस माजोड्डा. आपल्या दोंद्याचेर येस आनी आशिर्वाद मागता झेवियर गुरजांव वास्को. आग्नेलो आनी एड्रियन पेरेरा हांकां बरी भलायकी मागता आंतिशा रॉड्रिगीस उतोर्डा. दिनवासनेचे मीस भेटयता एंथनी लोबो मार्सेल. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता मारिया सांताना मास्कारेनस. दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता एलिस्टन सिल्वेरा. दिनवासनेचे मीस भेटयता राहुल आनी सेलिया वाज बातीम. बरी भलायकी मागता विन्सी, मानिता आनी वेनिसा. दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता फ्रांसिस्को कायदो गुवावेलिया. भुरग्याचें देणें मागता मॅक्सन आनी सेल्सी. सगलीं आमी उबी रावन यादनिकांक येवकार दिवया. Sporak wakanat soglia munshano devakayon kora. Lasani sorbe sporak wakanat soglia munshano devakayon kora. Sorbe sporaci seva kora. Anon kantaci bukti kora. Sorgitanga undo bidol sora. Santo Sania deva muka. Alleluia.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 97वी पुण्यतिथी दिसा ह्या दोबाजीक मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय मान्यवंत आग्नेलाचे स्फूर्तेन शुभ वर्तमानाचे खोडेगात पुरगोटणार जावुया. जेजूच्या सिसांनी आसा थंयसरूच न्हय, पूण सुटसुटायेन वेगवेगळ्या मनशां आनी तरेकवार मोळांचेर शुभ वर्तमान पुरगटूंक वचूंक जाय. शुभ वर्तमानाचें खाशेलेपण म्हणल्यार जेजून आपल्या भौशीक जिवितांत पुरगटलोलें उतर आनी तशेंच जेजू वयर शिसांनी पुरगटलोली बरी खबर. पवित्र स्नानांत हें मिसांव आमकां फावो जालां आनी तिरावणे संस्कारांत आमकां यादनीक प्रवादी आनी राय म्हूण माखल्यात. हें आमचें मुन्यारपण वळखून जेजून केलां तशें उतरान, कोरनेन आनी जिविताचे देखीन वेगवेगळ्या परिस्थिती मदें पवित्र आत्म्याच्या लोकलोकान बरे खबरेची नीज पुरगटणारां आमी जावंक आमकां आयज उलो. परिशुद्धीक वाट चलतना दुसऱ्या वरवीं पुरगट जाल्ली बरी खबर आमी आयकूंक तशेंच जिविताचे यात्रेंत भेटतात तितल्यांकूय बरवंसो दितलीं काळजीदार संदेशकारां जावंक आमकां खेरीत आपोवणें आसा. नव्यान आमचो बाबात जागोवंक, संबरंबूंक आनी ह्या वरवीं बरे खबरेचीं संदेशकारां जावंक अदीक नेटान पावलां मारूंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आमी देवाचे उतराचे कोरण्यांनी तेंची वीत जिवोवन पोरगोडणार जावंक चुकल्या. वेगवेगळे तरेच्यो आमच्यो असोक्तायेंक आमी पाट करूंक ना. हे वेळार वळखून घेवया आमी चुकल्या म्हूण देवा आनी पेल्याचेर, आनी त्याच काकलुतवून देवाचें बोगसणें एकामेकाक मागुया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पाती सोर पुरीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजो गुन्यांव उतारून सांगता. मनाची चिंतून आनी तोंडां उतारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत बायगून सदांच आंगवार बरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पोदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. तुझ्या
बापाचे मागणे ऐकून घे त्या पवित्रात्म्या सांगाते देव बापाचे बोलणे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया भोव मोगाल बापा कोश्टां ओडचोडेंक सांपडलेल्या तुज्या चाकरांची मागणी तूं सदांच काकलुतीन आयकताय. तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगळ्या वायटांतली सुटून सदांच संतोशान तुजी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी म्हूण मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. ताणें ताका म्हळें, मनशाच्या पुता तुजे मुखार आसा तें खा, हो कवळो खा, मागीर वच आनी इस्रायलाच्या गोराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें, ताणें म्हाका तो कवळो खावंक दिलो. मागीर ताणें म्हळें, हांव तुका दिता ते कवळ्यान तुजें पोट भर आनी दादुशी जा. हांवें तो केलो आनी म्हजे तोंडान मोवा इतलो गोड जालो. मागीर ताणें म्हाका म्हळें, मनशाच्या पुता चल वच, इस्रायलाच्या गोराण्याशी वच आनी हांव तुका सांगूंक लायता तितले तांकां कळीत कर. पूण इस्रायलाचे गोराण्या तुका आयकोचें ना, कारण ती म्हाका आयकूंक तयार नात. कित्याक इस्रायलाचे आख्खे गोराणे निबोर मानयेचे आनी उर्मोट काळजाचे जाला. पूण आतां हांव तुका तांचे इतलो निबोर मानयेचो करता आनी तांचे इतलो तीर गोट काळजाचो. हांव तुजें मन वस्रा सारके गोट आनी पाकसुनी फातरा परस निबोर करता. तांकां भिवू नाका, जोरी ती एक फितुराची गोराण्या तरी आमकां पळोवन तूं आकांतून नाका. मागीर ताणें म्हाका म्हळें, मनशाच्या पुता हांव तुका सांगता ती सगळीं म्हजी उतरां चीत दिवन आयक आनी गोठ मनान दवर. मागीर निराशी जाल्यार तुजे पोरजेचे पुता दुआं सोरशी वच, तांचे लागीं उलय आनी ती आयकूंक वो ना आयकूंक तांकां सांग. सर्वेस्पोर देव अशें सांगता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सगळ्या संवसारान वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. जबाब, सगळ्या संवसारान वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात, सर्वय पोरजानो यावेक नावाडात. जबाब, सगळ्या संवसारान वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोल मोगाची ताची तीर खुशी, दोयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब, सगळ्या संवसारान वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गार. Sorbesporach, soy, 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 soy. Sorbesporach, soy, 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 soy. Sorbesporach, soy, soy. Soy, soy, sorbesporach, soy, soy. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचे उतर आयकून ते सांबाळतात आनी आपल्या तिरायेक लागून पीक दितात, ती कोरेंच सुभागी. Sorbesporach, soy, 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 soy.
Sorbes morac, soy, 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 soy. Sorbes morac, soy, soy. Soy, soy, sorbes morac, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून तुमचे सोबे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमयाक. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सतमानतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत तो सोडवून जोडटलो, पूण जो सतमानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सतमंतल्या बरोबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली, आठव्यो भासो उलयतली, सोरोप दोत्तली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवनाचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच वयर सर्गार ताका व्हेलो आनी तूंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शिव वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाताक वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विजमितां उदेशी तांचें उतर चिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखदांनी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भाव भयणीनो, एजिकियाल प्रवादी हो पयलो प्रवादी पवित्र शारा भायर देवान बाबिलोनिया शारांत जेन्ना इस्रायल पोरसां निर्वाळपणान घातली तेन्ना तिका खिरीतपणीन पिडापीड दिवंक हांगासर वेली तेन्ना ह्या प्रवाद्याक काम दिलें की ताणें हे पोरचेक तयार करची, शिडकावून तयार करची. आनी आयच्या ह्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां तशीं की ताका हो कवळो दिता, एक स्क्रोल कसो दिता तो खावूंक, आनी ताच्या तोंडान हें उतर देवाचें गोड जालें. गोड जावंक कारण म्हणजे तो तयार आसलो. ताणें देवाचें उतर मानून घेतलें. ताणें देवाच्या उतराक वय म्हणलें, स्विकारून घेतलें. आनी देव ताका सांगता की गिळ्ळ्या उपरांत पोटान तें कोळू जातलें. वेव्हारान घालूंक आडकोळ्यो येतल्यो. जायते तरेचें ताका ओपोजिशन आसतलें. तूं कोण आमकां सांगूंक? तुका कित्याक पडला? तूं कित्याक बेश्टोच बडबडटाय? आनीक तरूय ताणें फुडें वचपाक जाय. लोकांक भियेनाका. लोक तोंड आंकडें करतलो,
लोक गुणगुणटलो, पूण तुवें म्हजें उतर आयकून तें पोरगोटूंक जाय. आनी हे भाशेन तो खिरीतपणी देवाचें उतर आयकून ह्या परदेसान बाबिलोनिया शारांत इस्रायल पोरजा जी शिंपडलोली तांकां पोरगोडटा. तुमच्या पातकाक लागून आदले आनी आतां तुमी जियेता त्या पातकाक लागून खिरीतपणी तुमी ह्या देशांतलीं पवित्र शारांतलीं भायर पडल्यांत. तुमचे मंदिराचें गठण निसणटोन जातलें. आनी हें आयकूंक जेन्ना ती मंदिराक इतलो मान दिताले हांव, पूण जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेनासले हांव देखून तांकां तें अवघड जातालें. हो कोण सांगूंक. आनी ती ताका परतून परतून नाकारतले हांव. आनी शेवटी तो आपली इशिकोण दीत दीत तो तांकां बोरवोसो हाडटा. तांणी देवाचें उतर मानून घेवंक परती त्या पवित्र शारांक पावूंक. शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू खिरीतपणी सिसांक धाडटा आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान पोरगोट करात. बरी खबर आमकां बावतिजमा उदेशी जेजूच्या याज्ञीकपणान, प्रवादीकपणान आनी रायपणान खिरीतपणी वांटो मेळ्ळा. आनी तिरावणेच्या संस्कारा उदेशी आमकां ही जबाबदारी पवित्र आत्म्यान बरोवन देवाचे मोगाचे गोवाय जावंक. जें जेजून केलें आनी जेजूचें जिवीत सिसांनी आपणावून जें पोरगोटलें वेता थंयसर तेंच आमी करूंक. याज्ञीक फकत धवे न्हेसून मीस भेटयता, मागणी करता तेंच न्हय, तुका म्हाका जेजूच्या याज्ञीकपणान ह्या बावतिजमान वांटो ही संभ्रमणी करूंक. सोत नीत मुखार दवरून वायटाचेर निश्चेद मारूंक. जेजूच्या रायपणान सासणाच्या जिविताक हें सगलें केले उपरांत पावूंक. जेजूचें राज बांदून हाडूंक. मोगाचें राज, शांतीचें राज. पाद आग्नेलाक म्हणटले हांव आल्ताराचेर वाग आनी कुमसो तरीन वो मागण्याच्या जाग्यार तो मेंढरो. वाग कित्याक म्हणलें काय इतल्या भोक्तिवंत मनशाक, कित्याक तो देवाच्या उतरा सवय कॉम्प्रोमीस करिनासलो. देवाचें उतर तें देवाचें उतर. तूं आयकूंक आयलाय आयक. तें तुज्या जिविताक आपणाय. जिये तें देवाचें उतर आनीक ताचो पोरगोटणार जा ही ताची शिकवण. तो आपल्या कोरण्यांनी देवाचें उतर जियेलो. देवाचें उतर मानून घेतलें हांव. आमी कितें करतले हांव काय. सकाळ फुडें उठोन आमी हांगा आयल्या. कांय वर्सां फाटीं वालंकिनी देवाचें उतर पोरगोटतना थंयसर एका याज्ञिकाक म्हाका ताचे उदेशी मॅसेज धाडटलें हांव. सेर्मा मात्शें चोड फोर करूंक दिनाका. लोकांक मात्शें कातून नाका. कित्याक हो लोक मिसां दिता. ती मिसां आमकां मेळो ना. थंयसर ऑर्गनायजर्स आसले हांव ते हे भाशेन त्या दुसऱ्या फादराक आमी जायतीन ताका वळखता हांव फादर इनास आल्मेडा म्हणून तो देवादीन जाला ताचे कडच्यान म्हाका सांगूंक धाडटाले हांव. प्रितीच्या भाव भयणींनो आयज उतर आमकां आयकूंक जाय ते भाशेन आमी सोदता. पूण देव आमचे लागीं उलयता तें आयकूंक आमी सोदिना.
आनी देखून वेता थंयसर बेस्ती बोड बोड कसो. हांगा तुवें काबार जाली फेस्त जालें, आमी ओल्ड गोवा धांवतले. ओल्ड गोवा जालें, आमी सांत जुजेबाजाची थंयसर धांवतले. आनी हे भाशेन आमी धांवता, रेतीरान धांवता, मागण्यांत धांवता. पूण देवाचें उतर आमी आमकां लावून घेना. उदाहरणांक आमी पळोवया. ह्या दिसांनी सायबीण जायत्या गांवांनी भोंवता आसतली. जोगडी कसल्या कारणाक म्हाका जाय त्या दिसाक सायबीण व्हरूंक मेळना देखून. वो हे वाड्यान सुरवात करूंक जाय आसली, त्या वाड्यान सुरवात करूंक जाय आसली. आमची जोगडी मिसाक आमी वेता, नोयनाक आमी वेता, पूण आमची जोगडी हे दिसाक लागून सायबीण आमगेर उमके दिसा येवपाक जाय म्हण, नाजाल्यार नाकाच ती जायत्या जाणांक. आमी पळयता आख्ख्या कोस्टल बेल्टाक केस्तांवां जोगडी म्युजिकाक लागून बॉब सगळी भुरग्यांक शिकूंक मेळना. पूण तुमीच तें मागोन घेतलां न्हय. जेन्ना सुरवात जातना प्रवादी कशी एकठांय जावंक ना, समुदाय कशी एकठांय जावं ना. आमचें हॉटेल आसा, म्युजीक जावं दी, आमकां किरीतपणी गिरायक येवं दी, आमकां बरेंपण येवं दी, आमची ग्रेसकाय वाडूं दी. पूण हे सगळे तरेचें म्युजीक जें जाता थंयसर आमकांच माल पडटली, आमकांक न्हिदूंक मेळपाना, आमकांच भुरग्यांक शिकूंक मेळपाना, कोणें चिंतलें ना. आतां आमी वात्यो घेवन सायलेंट नायट विजील करता प्रोटेस्ट मारपाक. जें युरोपाक घडटा तें आतां गोंयांत हाडलां. तुवें तुजो फोंड उक्तो केला आनी आतां बॉब मारता, आतां बॉब मारता. आयज कितल्यो समुदायो आमच्या फिरगोजांनी हे PPC वांगडी कमिटीज जावं आपणाक जाय ते भाशेन आयज ह्या हातून देखून इलेक्शनां आमी एका गाल तेका गाल घरांनी भोंवता. आयज तातूंत पाद्रीचोय हात आसा, कोणाक विचून काडचो, कोणाक नांव विचून काडचो. सिस्टरीचोय हात आसा, कोणाक विचून काडचे, कोणाक ना काडचे. गांवांत वडील कशे समुदायान हाका घालुया ताका घालुया. हें देवाच्या उतराक सोंपता काय? ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचे हे PPCचे जोमे घडून आयल्या काय? वो आपणाक जाय तें करूंक, देवाच्या उतराचेर आड वचूंक. आमी देवाचें उतर मानून घेवन शांती हाडटा काय? मोग विस्तारता काय? एकामेका सोबे आमी एकवट बांदून हाडटा काय? वो तें देव तूं कोणाक सांगता तें सांगू, आमकां भलायकी मेळ्ळ्यार पुरो. जायते फावट म्हाका विचारता, फादर मागणें केन्ना करतलो, आदोन केन्ना करतलो? हांव म्हणटा मिसाक यो, देवा उतर आयक. पयस जाता फादर तें. आम केन्ना येयल्या जाता रोखडें मागणें करून धाडटलो. आमकां पिडयेंतली बरीं जावपाक जाय. आमकां देवाच्या उतरांतल्यान खिरीतपणी पेकोवणी आनी सुटका नाका. हालींच कोण भुरग्याक घेवन आयिल्लो आनी हो भुरगो कुर्साची वाट हांवें सोंपयली, मिसाची बॅट हांवें सोंपवली. 11 वर्सांचो भुरगो करीत आसा. इस्कॉलान ताका घेयना. 4 म्हयने जाले इस्कॉलाक घेवंकूच ना. हेडमिस्टर म्हणटा नाका, प्रिंसिपल म्हणटा हाडूं नाका. फकत रातचो न्हिदता तेन्ना ताजो आवाज बंद. ह्या एक बाबायक हांवें सांगलें, सगलें तुमी केलें, MRI केली, ब्लड टेस्ट केलें, सगळे तरेची टेस्टां केलीं, कांयच मेळो ना. तुमच्या जिविताचेर नदर घालात. तुमी खंय चुकल्या
हें घडोवंक शकता कुमसार करात. मीस जाले उपरांत मागणें करून धाडलेलो भुरगो ताचो आवाजूच बंद. परतो भलायकेन बरो जालो. आमी देवाचें उतर आयकून आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक गरज. आनी हांव खंय चुकलां काय देखून प्रवादी धाडले आसा तुका आनी म्हाका शीट खावपाक. तूंय प्रवादी तुज्या घरांत शीट खावपाक. तूंय प्रवादी तुज्या समुदायेन शीट खावपाक. आनी तूंय एक भाव भयण दुसरो देवाचें उतर तुज्या कानार सादयता तें आयकून मानून घेवपाक. एक पाद्रीनूय दुसऱ्याचें देवाचें उतर ताच्या कानार सादयता तेन्ना ताणें आयकूंक. आनी हे भाशेन पाद्री माद्री सगळीं मेळून आमी देवाचें राज बांदून हाडूंक. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी खंय पावतले जरी तर हे भाशेन जी इस्रायल पोरजां देव तांकां लिबोर मानेची म्हणटा, निमेल पोदकां म्हणटा, कित्याक तीं आयकोन नासल्या. आयज देवाचें उतर आमकां उलो मारता हे भाग्योंत मनशा उद्देशी दो वाग कसो वावुरलो देवाचें उतर परगटूंक. तोच शर्मांव जायते जायते फावटी सांगतलो आनी हे भाशेन भाव भयणां जिवीत बदलतलें. देवाशी परतून येतलें. आयज तुका आनी म्हाका उलो हे व्हड व्हड भाग्योंत फ्रांसीस शावेर, भाग्योंत सुसेवास ही आपल्या कोडण्यांनी जिवीत जियेलें, जेजूचें जिवीत जियेलें. आनी हे भाशेन तांणी देवाचो मोग शिंपडायलो, देवाचें राज बांदून हाडलें. हांगा आपल्या घरांत आपले समुदायेंत आनी वेतांव थंयसर तुका आनी म्हाका तेंच करूंक आमंत्रण आसा. देवाची कृपा पवित्र आत्मो आमकां मागुया. आमेन. सगळीं उबीं रावून त्याच दोनया देवाक वेगवेगळीं आमची मागणी, आमचे आवंडे, आमचे काळजान आसलेली ही मागणी दोनया देवाक उबारुया. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस, बिस्प साहेब फिलिप नेरी आनी सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचेर तीर बावार्द दवरून आपल्या गवळीक वावरांतल्यान आनी आपल्या जिवितांतल्यान जेजून शिकयलोल्या तत्वां प्रमाणे चलून आपले पोरचेक उत्तम नमुने जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोरणीक कारभार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज सुदारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जायत्या देशांनी आनी स्वातांचेर आमची क्रिस्ती भावा भयणां दुमालो सोसून आनी आपले रोगोत पासून वारून आपल्या भावार्थाक गोवायकी दितात. ह्या तांच्या संकश्टाच्या वेळार देवान तांकां राखल्यार पुरो. तशेंच हे कश्ट दितल्या मनशाचें मन बदल्ल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
मानेवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोना खातीर आमी मागुया. पवित्र सोबेत ताचे बागीवंतपण ओळखून ताका बेगीनूच बागीवंत म्हूण परगोटूंक मागतना आमी सगळ्यांनी ताची देख आनी प्रेरणा घेवन बागीवंतपणाचो रस्तो धरूंक बापाची कृपा मागुया. मानेवंत आग्नेलाच्या भोगत्यांनी व्हडा मोगान नोवेनाची तशेंच आयच्या दिसाची तयारी करूंक आपलो सहकार दिला. तांकां तशेंच तांच्या गोराब्याचेर देवान आपली उपोट बेसांवां ओतल्यार पुरो मूड बापा लागीं मागुया. भोव दयाल आनी मोगाल बापा, ही आमची मागणी आनी जायती आमची मागणी आमच्या मनांत आनी काळजांत आसा. हांगा जमलेल्या तुज्या भुरग्यांची दुकां तूंच पुसूंक शकताय. उदारपणान तुजी दया दाखोवन ही मागणी मानून घे म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Ako संसार तुझो सायबा, आमची कांचा तुका जाय, तुझी पोपुतिका तुका, आमची कांचा उबारता, तुझ्या मोगान हांव नेता. 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 मोच्या भाव भयणीनो, मोशें आनी तुमचें बलिदान सोर पदेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे अनाके पवित्र वेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, व्हडा मोगान आमकां मरणांतलीं आनी सोर वायटांतलीं निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय. सोर विघ्नांतलीं तुवें आमकां निवारलीं देखून तुका दिनवासूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तूं कोनवालायेन मानून घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या जेरुसाल्याक पावलोल्या आमच्या भाव भयणीचो सासनाक गाजता वाखणणेचो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या वर्त्या वांगड्यांचो पृथ्वेर फुलता संतोश पवित सभेचो. आमी तुजी वसक्त वाटसूर भुरगीं भावार्थाच्या उसवाडान चलून वेतांव ती आदाराक घेवन तांची देख आमी आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपांत पावूंक शेकी. फुडें सरतांव दावी दावी
आनी सोमेस तुज्या दुतां भोगतां संगती आतांच तावन निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. Sorbes porrace navi et atatazoi usurgitu kazoi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सांव ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पडची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक पुरात. भावार्थाचो गोड पोर गोटुया. Tuja cursa ani puror chivonpona borbi tu venamka soroi sobia. Sausaracha sorbonara amchi sorbonko. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी बोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बापा, फिलीप नरी आमच्या गवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या मरून गेल्ल्यांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुतां आनी सोर्प काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर, आस्कारिया जुजे वजा बरोबर, भाग्योन फ्रांसीस शावेरा बरोबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमी सगलीं बापाची जेजू उदेशी आपणायलोलीं भुरगीं आनी एक एकल्याक मिसांव आसा. बरी खबर बऱ्या कोरण्यांनी आनी आमच्या जिविताचे चालींतल्यान पोर घटूंक देवाची कृपा पवित्र आत्म्याची सोक्ती एकामेकाक आमी मागुया. म्हणून आमचे बापा सुर्जीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान वतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येता आनी राजवट चलयता सासणाचे सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान सोम्याची शांती आमी वांटुया. जेजूची शांती तुमकां. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ओतो जेजू सोमी बापाचो मोग विस्तारलेलो ताचेर विस्वास ठेवता ती ताचें जिवीत आपणावन बापाचो मोग परगटूंक आपयल्यांत ती हे जेजूक शेवंक आपयल्यांत ती सोकली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रांक म्हाका भलायकी मेळटली. उद्याची मोर्णी ख्रिस्ती लोकांची सोम्या उलतो धर्माची कोणी कालची जीवाणी ख्रिस्ती लोकांची सोदा कालवावती जिविताची जोड आमची जीवाणी ख्रिस्ती लोकांची सोदा कालवावती जिविताची जोड.
काळजाचे फेस्ताचे जेवण ताची जिवानी काळजा मोनाचे बरे नादस्मरण वाडोवचे पिवण ताची जिवानी काळजा मोनाचे बरे नादस्मरण वाडोवचे पिवण Jesu'cie moro जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा एक गरीबोर आमचे दोळे बंद करुया काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वासुया मानिवंत आग्नेलाचे देण्या खातीर देवाक आर्गांव दिन वास वा काण्णी दिवया प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं
तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतलीं निवारताय आनी परत बोड दिवन गोट करताय. ताचे वरवीं आमचोय सासणाच्या सुखाचो बरवचो निरंतरी वाडय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. मोगाळ इश्टनो, आयज आमकां सगल्यांक एक व्हडा संतोशाचो दीस. ह्या दिसा गोंयच्या आर्चडायसिसाचो सुपूर्त मानयूत आग्नेल स्वर्गवासी जाल्यार 97 वर्सां भरलीं. ह्या 10 दिसांनी तुमी जायते सॅक्रिफीस करून ह्या किरीत नव्यानाच्या मिसांत वांटो घेतलो आनी ताचे देण्या खातीर देवाक दिन वाचलो. मानयूत आग्नेलाच्या मजतीन एक तरी सैमावरती मिलाग्र घडोवंक मागलें देखून तुमकां सगल्यांक आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. ही परब न्हय पूण ताच्या पुण्यतिथीचो दीस. तुमकां सगल्यांक हांव आमच्या संस्थेच्या आनी श्रेश्ठ वडिलाच्या नांवान संतोशाचो दीस हांव दितां. मानयूत आग्नेलाचे मजतीन जायत्यो मिलाग्र्यो घडटात. आमी मागता तुमची ताई इश्टानो, हे रिपोर्ट आनी एक्सरे पिडा आसलेली तेन्ना पिकोवणी मेवल्या उपरांत एक्सरे रिपोर्ट्स तुमी हाडून ऑफिसान दिल्यार आमकां बऱ्याक पडटलें. कोंकणी बायबल डायरी 2025 ही विक्रेक आसा आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत. आमची कालती मागणी इश्टानो, एक तरी तुमच्या कुटुंबांत ही बायबल डायरी व्हरात, देवाचें उतर वाचात, ताचेर नियाळ करून देवाच्या उतरांतल्यान तुमचें जिवीत जियेयात. म्हणजे तुमच्या इश्ट मित्राच्या जल्माच्या दिसांत व दुसऱ्या दिसांनी एक गिफ्ट कसो देवाचें उतर दुसऱ्यांक दियात. म्हणजे तुमच्या घरच्यांच्या मरणाच्या वार्षिक दिसाक म्हयन्याचो उगडास, वर्साचो उगडास कसो ही बायबल डायरी दिवन देवाचें उतर शिपणावंक आमकां आदार दियात म्हणून आमी तुमकां कितेंय उलो मागता. मोगाळ इश्टनो, पिलार मिशन एक्झिबिशन आमच्या सेमिनारीच्या हॉलांत तयार केल्लें आसा आनी हातूंत आमी केरीत भाशेन जंय पिलाची संस्था वावुरता त्या त्या जाग्या वयल्यो वस्तू, तांची संस्कृताय, तांची परंपरा आमी दाखयलेली आसा. म्हणटच तुमी वचून ही आमची भारताची, आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताची संस्कृताय अणभवची म्हणून आमची कालती मागणी. वावराड्याचो इश्ट आनी फादर आग्नेलोस कॉल हे दोनूय आमची मागणी इश्टानो तुमी व्हरचे, कित्याक तातूंत आमी पवित्र सभेची गजाल्यो, आमच्या पिलार मिशनराचो वावर जावं आमच्या तरणाट्यांक मार्गदर्शन आमी शापतात. म्हणटच तुमी सबस्क्रायब करचें म्हणून आमची कालती मागणी. मानयूत आग्नेलाच्या जिविता वयर कोंकणी आनी इंग्लीश पुस्तकां आमच्या पुस्तक शाळांत आसात. तसोच पिलाचो कोवेंत हो जातून आमकां पिलाचो ह्या कोवेंताचो इतिहास मेळटा, तुमी व्हरचो म्हूण आमची मागणी. तशेंच आमच्या मोठांत मानयूत आग्नेलाचो म्युजियम तयार केल्लो आसा, तुमी वचून पळोवचो. आयज सांजचे 7 वरांचेर मानयूत आग्नेलाच्या दिसाक फादर आग्नेलोस कॉलाच्या आंगणांत आमकां बाळगून दवर हो फ्री तियात्र आसतलो, तुमी येवन पळोवचो. तुमी जायते जाणांनी इश्टानो आमकां तरेतरेचो आदार दिल्लो आसा, जो आमचे ह्या पेंडोलाक लागून, जो आमचे भुरगे शिंगतात तांकां लागून, जो आमच्या ऑफनेजींक लागून आमी तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची मागणी. मोगाळ इश्टानो, देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. मानयूत आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज सबीना सोजा आल्लेम रायतान अशें सांगूंक सोदता. म्हज्या भावाचो पूत एन्सली सोजा 5 वर्साचो आसलो तेन्ना फाटल्या नोव्हेंबरांत ताका जोर येता म्हूण आमी ताका दोतोराक दाखयलो, पूण कांयच बऱ्याक पडूंक ना. ते उपरांत सिटी स्कॅन केले उपरांत लिव्हरांत ट्युमर मेळ्ळो. हेमोग्लोबीन उणें आसलें.
दोतोरान आमकां बोन मेरो टेस्ट करूंक सांगलें. तेन्ना आमी मानिवंत आग्नेलाक उलो मारलो आनी ताच्या फोणाची माती ताका उदकान घालून पिवूंक दिली. बोन मेरो टेस्टाचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. बायोप्सी रिपोर्टूय नॉर्मल आसलो, पूण ताचो जोर वचना जालो. ताचें ऑपरेशन एप्रिलाच्या म्हयन्यांत मुंबय हॉस्पिटलांत आसलें. आमचो आख्खो घोराबो मानिवंत आग्नेला लागीं मागोत आसलो, आमच्या बापाक बरो कर म्हूण. ताच्या तकलेक आनी आमी मानिवंत आग्नेलाच्या फोणाची माती लायतालीं. तशेंच ती माती उदकांत वो ज्युसान पर्यंत घालून पिवूंक दितालीं. ऑपरेशन करचे पयलीं दोतोरान आमकां सांगलें ताचें लिवर 80% कातरूंक पडटलें आनी उपरांत लिवर ट्रान्सप्लांट करची गरज आसा म्हूण. आनी हें ऑपरेशन करूंक 6 वरां लेगीत लागतलीं म्हूण. पूण मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन ऑपरेशन 3 वरांनी जालें आनी फकत 10% लिवर कातरूंक पडलें आनी 21 दीस ICUंत उरलो. ट्युमर टेस्ट केले तेन्ना कॅन्सर नासलोलो. दोतोरान आमकां सांगलें हो ट्युमर परत जावंक शकता. 6 म्हयन्यांनी आमी परतून स्कॅन केलें तेन्ना ताचें लिवर नॉर्मल आसलें आनी सगळीं टेस्टां नॉर्मल आसलीं. आतां बाबा एकदम बरो आसा आनी आयज आमी पिलायर आयल्या. देवाक आर्गांव दिता आनी मानिवंत आग्नेलाक बेगीनूच सातोचो फावो जाल्यार पुरो म्हणून मागता. हो इश्टानो, भावार्थान केलेलें मागणें आनी भावार्थान केलेलें मागणें देव जेरूल आयकता. तुज्या जिवितांत दूख आसा, कोश्ट आसा, प्रश्न आसा, दुयेंसां आसा, तुजो भावार्थ जागोय आनी तुज्या भावार्थान तुजी इतेसावां तुजेर आयलोलें सगलें मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन देवाच्या हातान घाल. तुजे पासत मागतना इश्टानो, जायते जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेलें आसा. तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमी कितें भाशेन मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान मेळो म्हूण मागतात. ताका हो साताचो मान मेळो म्हणून मागुया. आयज तुमी इतलीं जाणां आयिल्लीं आसात मानिवंत आग्नेलान तुमकां हांगा हाडल्यांत. तुमी बरे भाशेन घरा पावची म्हणून, कित्याक ह्या दिसाक जायते एक्सिडंटूय घडटात. तुमी बरे भाशेन घरा पावल्यार पुरो म्हणून मागुया. तर इश्टानो, ही सगळीं ते सवां एकठांय करुया. आमी सगळीं उबी रावुया आनी मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बाप्पा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चोऱ्या निगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी बरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कोणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. गणित काकच्या देवा, सोड पडून तुज्या पांयां सुशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेची इगोर्जेची उगोड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. इश्टानो, पावणी 7 मिसाक आयलेल्या लोकांक कितें तुलो मातशें तुमी भायल्यानूच रावची. ह्या मिसाचो लोक पयलो भायर सरून दी आनी उपरांत तुमी भितर सोदची. आमचे वॉलंटियर्स आसात थंय, मातशे वॉलंटियर्साचें आयकुचें.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजू क्रिस्ताचे शांतेन बरी खबर परगटूंक हांव तुमकां धाडटां. देवाचे उपकार. Padamnel Jesuच्या भोवतान तुझे नाव आयस्पोन चलता. निजोखमी गवळी तुझा नासा स्वर्गाच वाटा गोंयकार. निजोखमी गवळी पावणी सतांच्या मिसाक आयलोल्या लोकांक उलो मातशे भायल्यानूच रावची. ह्या मिसाचो लोक पयलो भायर सरून दी, उपरांत तुमी भितर येवची. पावणी सतांच्या मिसाक आयलोल्या लोकांक किरीत उलो मातशे भायल्यानूच रावची.